प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 6 वोड 6 ते 11 पर्यंत. लूक चॅप्टर 6 वर्सेस 6 to 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दुसऱ्या एका साबाता दिसा तो देवस्थानान वचून शिकवण दितालो आनी उजव्या हाताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. जेजूचो गुन्यांव करचे खातीर साबाता दिसा त्या मनशाक बरो करीत काय म्हूण दोन शास्त्री आनी फारिजियो जेजूक तेळून पळयताले. तांची चिंतना ओळखून हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हणलें, उठ आनी मदकात येवन उबो राव. तो उठलो आनी उबी रावलो आनी जेजून तांचे कडेन विचारलें, साबाता दिसा कितें करूं येता, बरें की वायट, जीव वाचोवं येत वो काडूं येत? तेन्ना तांचेर सगल्यांचेर नदर बोणावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. ताणें तशें केलें आनी आदले भाशेन ताजो हात सारको जालो. पूण तांचो राग एकदम चडलो आनी जेजू कितें करचें तें एकामेका लागीं विचारूंक लागले. प्रितीच्या बाबणीनो आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू एका मनशाक जो ताच्या हाताक हार जाल्लो त्या मनशाक जेजू कसो बरो करता. भावणीनो, जो दीस आसलो तो एक साबाताचो दीस आसलो आनी आमी जाणो, आमी बरे भाशेन सोनवार दीस आमी शिवर्तमान आयकलां जाल्यार आमी पळयता की साबाताच्या दिसा पोन्न्या कराराचो लोक काम करिनासलो आनी हे लोक जे धर्माचे लिडर आसले, दोमशास्त्री, फारिजियो, देवस्थानाचे मुखेली, ते जेजूचेर आड आसले. ते जेजूक आयकनासले. ते समजताले की ते आतां लिडर आहात म्हणून ते आतां तांकां अधिकार म्हणून तांकां जाय ते भाशेन करूंक जाता आनी जेजू तिजो शिकयतालो आनी जेजू लोक जेजू फाटल्यान वेतालो आनी हे जे धर्माचे लिडर आसले ते आतां जेजूक देव मंदिरान शिकोवपाक आपयतात. आनी कित्याक आपयतात? तांकां गरज ना शिकोवपाक, तांकां खोशी ना. गरज हा पूण तांकां खोशी ना जे जेजू सांगता तें आयकोपाक. तांकां खोशी ना आपलें मन बदलपाक. तांकां खोशी ना की जेजूचेर बावर दवरपाक. तांकां जाय फकत जेजून कितें सारकें केल्लें ना, कितें तरी चूक केल्ली म्हणून ताणें चूक केल्ली जाल्यार ताका गोट धरपाक, ताका बोणकुडीन घालपाक, ताका त्रासान उडोवपाक. आनी कितें घडटा त्या दिसा, साबाताच्या दिसा जेन्ना जेजू त्या देव मंदिरान आसा, एका हाताक आर जाल्लो मनीस थंयसर येता आनी जेजू त्या मनशाक फुडें आपयता आनी सगळ्या लोकांक विचारता, म्हणटा साबाताच्या दिसा आमी बरें करूंक जाय ओ वायट करूंक जाय? कोणाक जीव दिवंक जाय, कोणाक मारूंक उडोवंक जाय? कोणाक बरें करूंक जाय, कोणाक वायट करूंक जाय? आनी कित्याक काय विचारता? कित्याक ताका जाय त्या लोकान एक जाबाब दिल्लो. पूण कितें घडटा बाबणेनो, सगलो लोक जो आसा तो आतां ह्या आपल्या धर्माच्या लिडरांक भिवन आसा. ती तोंड उक्तें करूंक तयार ना. ती देवाक खोशी करपाक तयार, ती मनशांक खोशी करपाक तयार आहात. ते भाशेन आयज कितलो लोक हा जो देवाचें उतर नको, फकत आमी मनशांक बरी खोशी करपाक आमी तोंड बंद करता, आमी उलोवपाक तयार ना. आनी कितें घडटा? जेजू जेन्ना तो प्रश्न विचारता, कोण थंयसर जबाब दिवपाक तयार ना. जेजू जो इतलो मोगाळ, इतलो काकूतकार, तो हार जाल्ल्या मनशाक फुडें आपयता आनी ताका बरो करता. म्हणजे हे दोन शास्त्री आनी जे लिडर आसले ते समजताले की जेन्ना ताणें हात फुडें केलो, जेजून तांकां पिकोणी दिली, ताणें कितें साबाताच्या दिसा काम केल्लें. पूण भाव भयणीनो, साबाताच्या दिसा जेजू कांय काम करिनासलो. साबाताच्या दिसा तो फकत त्या हार जाल्ल्या मनशाक, हाताक हार जाल्ल्या मनशाक ताका पेकोणी दिलो. तो काम करिनासलो आनी तो काकुतीन आनी तो एके भाशेन मोगान तो त्या मनशाक बरो करूंक सोदतालो. पूण तो लोक थंयचो दुसऱ्या मनाची आसली. ते जे लिडर आसले, धर्माचे लिडर आसले, ते दुसऱ्या मनाचे आसले आनी ते आतां कितें करतात? ते आतां जेन्ना जेजू त्या हार जाल्ल्या मनशाक बरो करता, हाताक हार जाल्ल्या मनशाक बरो करता, ते आतां समजतात जेजून आतां ह्या साबाताच्या दिसा हें कितें केलां, तो साबाताचो कायदो मोडला
आनी ते आतां जेजूक त्रासान घालपाक आतां चिंतात, ते आतां भायर वतात आनी जेजूक काबार करून उडोवपाक अशें आतां एक येवजण कोत्तात. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता, आमी ह्या उतराचेर आयज नियाळ कोत्ता, आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया, आमी इगोर्जेक कित्याक वेता? फकत आमचें देवस्पण करपाक, जे आमचो कायदो आहा ते आमी पाळपाक? आमी जेन्ना इगोर्जेक वेता, जेन्ना आमी देवाची स्तुती कोता, देवाक महिमा वाखाणली दिता, आमी दिता कित्याक आमी खरेपणी देव कोण आमच्या जिवितान आहा, ताणें आमच्या जिवितान कितें केलां ताका आमी वाखाणणी दिनवास दिवपाक वेता, आमी बिश्टें आमी बरें, आमकां बरे भाशेन आमकां बरें दिसपाक आमी वेता? भाव भयणीनो, जेन्ना देवाचें उतर परगट जाता, तें उतर आमी सजमणी घेवन आयकता आनी तें उतर आमी पाळटा, दुसऱ्यांक सांगता, आमच्याच जिवितान पाळटा. आनी जेन्ना आमकां ही सजमणी मेळटा, आमी दुसऱ्यांक वचून तांकां पेकोवणी, तांकां बरेंपण दिता आनी फुडें आमी देवाचें राज फुडें सरपाक वावुरता काय? फकत आमी जे आमचो कायदो आहा ते आमी कोत्ता आनी आमकां कोणाचेंच पडोंक ना? आयज खेरीत भाशेन ह्या शिवर्तमान जेन्ना आमी वाचता, हाचेर नियाळ कोत्ता, आमीच पळोवया कशे भाशेन आमी जियेता, कशे भाशेन आमी आमचें जिवीत भावार्थान जियेता, वो आमी भावार्थी जाता? फकत धर्म कोत्ता, आमी फकत मागणी कोत्ता, कसलोच समून धरिनासतना, वो आमचो समून देवाशी, जेजूशी घट जायत वता, अशे भाशेन आमी जियेता? आयज खरी भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आयज जेजू आमचे कडेन उलयता आनी म्हणटा, जेन्ना आमचो संबंद ताजेशी घट आहा, आमी ताजें उतर आमच्या काळजान आहा, आमी लोकांक पळोवचें ना, आमी दुसऱ्यांक मनशांक खोशी करपाक आमी वावुरची ना, पूण आमी आमच्या देवाक खोशी करपाक, ताजें उतर पाळपाक, ताज्या उतरा प्रमाणे चलपाक आमी आयज आमचें जिवीत सारतलें आनी हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.